हो प्रभाकर वेळी प्लॉट भाड्याक घेवन ही फामील हांगा काजीचो धंदो करता. काजी काडप ते निमाणो सोरो आनी काजीच्यो बियो विकपाचें तांचें काम. 4 जाणांची ही फामील 4 म्हयने खूब कश्ट घेवन काम करता. वर्सभराची ह्या 4 म्हयन्यांतूच जोड करपाची तांचें टार्गेट. तुमचे काजूचे हांगा लागवड आसा कितले तेंप जाले चालू आसा तुमगे काय हें करता तुमी? आता 2 वर्सां जालीं हो प्लॉट घेतलो. म्हणल्यार फेब्रुवारी सारकी काजू लागपाक स्टार्ट जाली. आतां हे काजू कितले जाणां तुमगे आनी कामां आसता काय तुमीच करता? आमी फॅमिलीच करता. हेजे आतां कितले म्हयने हो काजूचो धंदो आसता? हो 4 म्हयने आसता. आनी हे काजू आसा पळय आतां हितून कितें कितें तुमी काजू आसा मागीर बियो आसा मागीर आनी कितें काडटा कितें करता? तेजी काजू बियो विकता आमी आनी सोरो काडटा. हय हितून आतां प्रॉफीट आसा? प्रॉफीट म्हणजे कितें सोऱ्याचेर आनी बियांचेर कितें लागवड जाली जाल्यार आमकां तेजी प्रॉफीट जाता. आतां तुमी कितलीशे एकर पळयतात जमीन आतां? सद्या ती 5,000 आनी हे सगळे पळोवपाक कितले जाण आसात तुमी? आमी सद्या 4 जाण आसा. सगळी तुमगे फॅमिलीत? आनी आतां काजूचे आतां कितले म्हयने एक्झॅक्टली? एक्झॅक्टली आतां मायाची पावस पडटा. आतां हे आतां बियो आसा पळय बियो आसा तेजे तुमकां आतां कशे बियांचेर बी फायदो आसा आतां? बियांचेर म्हणजे कितें तेंगे फॉरेस्टाचे पयशे जावन मागीर ओके पळय ती आमकां मागीर कांय लोक गिरायक जावन प्लॉटार येतात जाल्यार एकदां तांकां व्हरून शॉपार घालचें पडटा. मागीर कोणाय येता हांगा व्हरपाक. नाजाल्यार आमी बाजारांत वचून बारांनी अशें खंय ते सप्लाय करता. आतां हे तुमकां सोरो आसा पळय तो हेजेर फायदो आसा काय काजू बियांचेर चड फायदो आसा? ना पूण बियांचेर चड फायदो मेळना जाल्यार सुद्दां आमकां हेजेरूच कितें मेळटा फायदो म्हणून. आनी ते उराक म्हणटा स्टार्टींग काडटा? पयलीं उराक काडप स्टार्टींग आनी मागीर उराक जर सप्लाय जायना मागीर ती फेणी मारून दवरप. मागीर ती पावसान सप्लाय करपाची. 11वी करून प्रभाकराचो पूत नितीन वेळीपाक ह्या धंद्यान मदत करता. स्कुला कॉलेजी कितें वयता? 12th केल्या हांवें कॉलेज. मागीर आतां बाबाजी बरोबर हें कर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.